अष्ट तासांच्या विष्णू वाघाचेर जाले निमणे संस्कार. आफ्रिकेच्यान ताची कूड फातोडेर पाविल्ली दाबोळ विमानतळार. फोंडे पालिकेचे मसणभुयेंत जाले निमणे संस्कार. पारोडीची 99% घरां आसात बेकायदेशीर. सरपंचान केले मान्य. नव्या घरांक विरोध करचो न्हय थाराव पास केल्ल्याचे सांगता सरपंच. मुरगांव बंदरावेली कोळशाची हाताळणी पुरायपणान बंद करपाची मुरगांवकारांची मागणी. कोळशाचे हाताळणेक विरोध करपा खातीर घेतले बसका. प्ले ऑफा पासून एफसी गोवा फक्त एक पावल पयस. केरळा आड जैत मेळोवपाक जाय. जैत फातोड्डे स्टेडियमार सोमारा जातली मॅच. येवकार हांव शिवेंद्र तारी. पळोवयात खबरो विस्तारान. फोंडे पालिकेचे मसणभुयेंत आयतारा विष्णू वाघाचे कुडीर निमणे संस्कार जाले. अष्ट तासांच्या ह्या कलावंताच्या मरणाक गोंयभरच्यान कितलेशेच लोक हजर आशिल्ले. बरोच तेंप जालो तो दुयेंसान पिडेस्त आशिल्लो. दुयेंसा बरोबर संघर्श करतना विष्णू वाघाक दक्षिण आफ्रिकेच्या केप टावनान मरण आयलें. आयतारा सकाळी ताची कूड गोंयां पावली. निमण्या दर्शना खातीर ताची कूड फोंडेच्या दयानंद बांदोडकार मैदानाचेर दवरिल्ली. आयतारा सकाळी 2:45 सुमार विष्णूची कूड दाबोळे विमानतळार पाविल्ली. मंत्री गोविंद गावडे, डीवायएसपी सुनीता सावंत आनी ताचो भाव रामराव वाघ विमानतळावेल्यान ताची कूड व्हरपाक आयिल्ले. थंयसावन ताची कूड ताच्या ढवळेच्या घरा व्हेली. सकाळी 9:15 मेरेन ताची कूड ढवळेच्या ताच्या घरा दवरिल्ली. उपरांत लोकांक निमणें दर्शन घेवपा खातीर ताची कूड दयानंद बांदोडकार मैदानाचेर दवरिल्ली. 3:30 सुमार गोंय पुलिशेन ताका सलामी दिली. उपरांत ताची अंत्ययात्रा काडून हिंदू धर्मीक विधी प्रमाण ताचे कुडीचेर निमणे संस्कार केले. विष्णू वाघाच्या निमण्या संस्कारा वेळार राजकी फुडारी, कलाकार, लेखक आणि हेर मळावेले लोक मुजरत हजर आशिल्ले. विष्णू वाघ नावाचे एक वादळ आता शमला. म्हणजे हांव जाल्यार अशें म्हणत की खूब पर्व पळयले मी गोंयांतलें एक विष्णू पर्व अशें विराट पर्व आज सोंपलें. हें एक विष्णू म्हणल्यार एक वेगळेंच रसायन आशिल्लें जें अजून कोणाक कळ्ळें ना आनी हाजे फुडें केन्ना कळचें ना. आनी किंबहुना अशी व्यक्ती गोंयच्या इतिहासात केन्नाच जावची ना हें हांव निश्चित सांगूंक शकता. आज विष्णूबाब आमचे मदीं ना. विष्णू सूर्य वाघ जे खऱ्या अर्थाने जे गोंयकारांचो एक बुलंद आवाज आसलो आनी खास करून बहुजन समाजा भितर एक तांचें कार्य जें आसा फक्त राजकीय मळार तर तो सांस्कृतीक मळाचेर किंवा बाकी सामाजीक मळाचेर तांचें कार्य जें आसा तें उल्लेखनीय कार्य तेणी केल्लें आसा. अत्यंत बऱ्या व्यक्तिमत्व म्हणजे जो आज खंय पावत म्हणून सांगपा जायनाशिल्लें अशें व्यक्तिमत्वाक गोंय राज्य मुखला. ताज्या घरकान्नीक ताज्या भुरग्यांक देवान शक्ती दिवची वागात सहन करपाची आनी ताज्या आत्म्याक शांती मेळची अशें देवा कडेन प्रार्थना. आज पोक ही केन्नाच भरपाक शकना आनी असलो विष्णू जावपाकूय शकना, परत जन्म घेवपाकूय शकना. आमी इतलेंच ह्या बाळचेर मागपाक शकता की तुवें सदांच ह्या गोंयचेर सासाय दवरची आनी तुजे प्रेरणेंतल्यान मुखार नेतृत्व घडोवपा खातीर तुवें सदांच आशिर्वाद दिवचो. तुका परत एकदां मानाचो मुजरो. जो आवडतो तो सर्वांना, तोची आवडे देवा. इतल्या सांगूया जे खरेच बुद्धिमान ते सगळे जनतेक आवडटा त्याच मनशाक देवूय व्हरतात आनी आयज आमच्यातल्यान तो ना जाला पूण ताचें स्मरण आमी केन्नाच विसरचे ना. विष्णू म्हाका सदांच भावलो तो एक कवी आनी लेखक आनी एक व्यासंगी अशा पद्दतीन खरें म्हणजे भावलो. आनीक विष्णूच्या रुपान खरें म्हणजे खऱ्या अर्थान गोंयच्या संस्कृतीची वळख आनी आमकां सगळ्यांक जाताली
आनी तें खरें म्हणजे विष्णू हें आमच्या संस्कृतींत दायज अशेंच हांव म्हणन. धर्मोत संबंध गोंयच्या तरुणांक बाकी कडेन हांव सांगपाक सोदता की तांच्या कडून प्रेरणा घेवन आमी जे विष्णू सुर्या वाघाचे जे अशे दुर्मीळ अशे गूण जे आसा ते आत्मसात करून जर बहुजन समाजाक जर एक न्याय दिवपाक शकले व्यक्ती जाल्यार खऱ्या अर्थान आज तांकां एक आर्गां ओपली अशी जाता. ज्या हितून ताका नेमला किंवा निवडून येयल्लो आसा अशें तितून ताणें आपलें योगदान दिल्लें आसा. अशें आमकां व्यक्ती मेळपाक खूब कठीण आसा. हांव तेज्या कुटुंबाक जे आसा तेजें कुटुंब तेजे चले तेजी बायल जी आसा तांकां हें सहन करपाक देवान शक्ती दिवची आनी तेज्या आत्म्याक शांती मेळची म्हणून देवा कडेन मागता. हांव आयज विष्णूक आर्गां ओंपता आसतना मागतां विष्णूक दिल्लो सुधीर सुक्ताचो तो पुरस्कार हा गोवा कोंकणी अकादमीन ताका तो परत दिवचो आनी ताजे मरणोत्तर ताजे सन्मान करचे. विष्णू वाघ राजकारणी असले जाल्यार बाकी अन्य क्षेत्रांत तेजें बरें काम आशिल्लें. साहित्यीक आसूं किंवा कवी आसूं किंवा कलाकार आसूं प्रत्येक क्षेत्रांत ताणें आपलें नांव दायल्लें. ह्या समयाचेर एक बरो अभ्यासू राजकारणी आनी केन्नाय खंयचो विशय घेवन बरें म्हटल्यार बरोवपी खंयच्याय टायमाचेर कविता करपी असो मनीस आनी एक बरो राजकारणी आज आमच्या मदीं ना. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. पारोड्या नवीन घरां बांदपाक कोणे हरकत घेवची न्हय असो थाराव पारोडेचे ग्रामसभेन घेतिल्ल्याचे सरपंच इनास ट्रेजान सांगले. पारोड्या बेकायदेशीर बांदकामां चलिल्ल्याचो विशय ग्रामसभेत आयलो. ताका लागून ग्रामसभेत बोवाळ जाल्लो. पारोड्या शेतांनी बेकायदेशीर बांदकामां चल्ल्यात अशी कागाळ थळाव्या कांय लोकांनी केल्ल्यान आयतारचे ग्रामसभेत तो विशय ऐरणीचेर आयलो. लोकांनी बोवाळ घातलो. थळावो आमदार क्लाफासियो डायसाकय लोकांनी धारेर धरलो. पूण गांवांतली 99% घरां बेकायदेशीर आशिल्ल्यान कोणय गोंयकार नवीन घर बांदपाक सोदता जाल्यार ती आडावची न्हय असो थाराव ग्रामसभेत मांडिल्ल्याचें सरपंचान सांगलें. इल्लिगली प्लॉटिंग करतात आमगे जे टॅनंटेड लँड आहा ते विदावट एनी कांयच करना आसतना टॅनंटां काडना आसतना लोकांक फटयता आनी लोकांक फटोवन हें लँड लोकांक विकता. एक्चुली हे टॅनंट काडपाक जाय तें सगळें टीसीपींतल्यान सगळें खंय कितें ऑथॉरिटी आहा तेंचे कडच्यान तें सारकें करून घेवपाक जाय. पूण हें सारकें करपाक कोण रेडी ना. लोकांक मिसगायड करता आनी बोवाळ करता ग्रामसभे येता आनी आमचें म्हणणें कोणाचेर कंप्लेन करपाचें वो कोणा इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर अशें कांय ना. पूण सारकी जावपाक जाय ना जाल्यार आमगे शिरवय घर मोडल्या तशें आनी खंय बायण घर मोडल्या तशें अशें खंय खंय घर मोडल्या तशें आमची गांवची लोकांली जी आपणा कश्टां पयशांनी आपणा इतले पयशे मोडून जे त्रास काडून जे कश्टां पयशे हाडून ही घर बांदता ती फ्युचरांत तेमगे मोडपाक वचत हें सारकी जावपाक लागून आमगेले सगळे पॉयंट आशिल्ले पूण तेजेर नाकाशिल्लें डिस्कशन जाता. सरपंच म्हणटा गांवांत 90% घरां बेकायदेशीरच आसात. थळाव्यांनी आनीक बांदपाक कोणें हरकत घेवची न्हय तसो थारावय घेतिल्ल्याचें ताणें सांगलें. जाल्यार थळावो आमदार क्लाफासियो डायसान सांगलें विधानसभेत हांगाचो प्रश्न मांडून 25 वर्सां रोयले बगर सोडिल्ल्या शेतांचे सेटलमेंट करपाक हरकत आसची न्हय असो कायदो करपाचो यत्न करतलो. उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा आमदार विष्णू वाघ तशेंच सीमेचेर वीर मरण आयिल्ल्या जवानांक ग्रामसभेन आर्गां ओंपलीं. पळयात. आमगे गांवांत कशें आहा की लिगल घर बांदपाक लुगार ना. लोक आपल्याक एक कितें ना कितें बारीकशें बांदून घर रावपाक सोदतात आनी तेजेर थोड्यांगे ऑब्जेक्शन आहा. म्हगे भाशेन तेंचेर ऑब्जेक्शन हाडपाचें न्हू कित्याक आमगे गांव असो 99% इलिगल म्हणल्यार जाता. तितून आनी लिगली करपाक आमगे कांय येना. सगळी ग्रीन एरिया सगळी शेतां म्हणटकीर कोणूय एक बांदता वो कितें रावंक सोदता जाल्यार ताका आमगे गोवोरमेंटान कितें आमकां सवलत दिवची हें करपाक आनी तेंगे ते जाग्यार उडोवपाक आमकां कितें आदार करचो अशें मुगेलें मत. आनी ग्रामसभेत तेंच रेजोल्युशन घेतलां आनी ग्रामसभे हांवें तेंच मांडलां. दुसरे मनीस भायली आनी तेंका बंगले बांदता तेंचे कोण ऑब्जेक्शन आनी आमगे गोंयकार जेन्ना लोक घर बांदताय की हें कोताय तातूंत म्हाजें कंप्लेन दिसता. सो हांव हें जरूर आतां रेजोल्यूशन दुसरा एक स्पेशल ग्रामसभा सरपंच सांगलें स्पेशल ग्रामसभा घे आनी तेजेर डिस्कस करचें आनी हांव हो असेंब्ली पॉयंट मानतलो जे आमगेली पारोडा स्पेशली इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी पारोडा विलेज एसओ आसा ते
ग्रीनलँड तेजेर खंय शेत रोयना तांकां वीट म्हणून लोक बरो वयतलो खंय आनी मुखेली हांव प्रपोजल मांडटलो आतां हावजांची 25 वर्सां वयर पासून कोण शेत रोयनाय घरां हिंगा तें सेटलमेंट करपाक आमगे कोणालें ऑब्जेक्शन ना म्हणजे 25 वर्सां वयर पासून शेत कोण रोयनाय तांकां दिवचें म्हाका परमिशन. पारोडच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. मुरगांव बंदरावेल्यान कोळशाची हाताळणी करपाक मुरगांवच्या लोकांनी खर विरोध केला. मुरगांव बंदरावेल्यान कोळशाचे वेव्हार जावचे काय ना हे विशीं मुरगांवच्या आमदारान आपली भूमिका जाहीर करची अशी मागणी लोकांनी केल्या. मुरगांव बंदरावेल्या कोळसो प्रकल्पाचेर चर्चा करपा खातीर वास्को सोमाराक खाशेली बसका आपयल्या. आपलो विरोध उक्तावपा खातीर काँग्रेसीचें एक शिष्टमंडळ सोमारा MPTच्या अध्यक्षाक वचून मेळटलें. कोळसो हाताळपी कंपन्यो बंदराचेर दबाव हाडून परतून कोळसो हाताळणी सुरू करपाक लायतल्यो असो तांकां भंय दिसता. मुरगांव आनी वाठारांतल्या लोकांनी 21 फेब्रुवारीक वास्को निशेध मोर्चाचें आयोजन केलां. लास्ट टाइम एक्सेसिव्ह कोल हँडलिंग म्हणून जाल्लें म्हणून JSW अदानी यांचेर केसी घालून सो त्याचो रिपोर्ट अजून पर्यंत कांयच आउट जावंक ना वेदर दे आर ब्लॉक्ड ऑर कितें तेंची केस चालू आसा काय त्याचो रिपोर्ट कांयच ना. वयल्यान आतां तेंच्यांनी खंय तरी एक गोवा पोल्युशन बोर्ड कंट्रोल सांगता की ताका इतके दिसाचो स्टे हाडलो त्याचो आउटकम कितें एक कॅबिनान बसून आउटकम जावं शकता त्या एक आमदारान तेजो स्टँड क्लियर करपाचो की बाबा ही वॉन्ट्स कोल ऑर नॉट. वी डोंट वॉन्ट एनी सोल्युशन एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लीक. त्याच प्रमाणे आमचे सगळे ऑफिस बेरर मेळून एक डेलिगेशन मंडे सांजे 3 सुमार आमी वचून चेअरमॅनाक मेळपाचें आसा रिगार्डींग दीस कोल पोल्युशन. प्रेशर बिल्डअप करपाक आनी हो प्रेशर दवरपाक लागून आमी त्या दिसा सगळे जाण सिटीजन मेळून मुरमुगांव तालुक्याचे आख्खे सगळे जाण 4 कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक एकठांय येवन आमी एक सिटीजन मार्च मुरमुगांव टाउनान पोर्टान आमी काडपाक सोदता. सो आमकां नाका हे परत स्टार्ट जालें. आमकां हो कोल हँडलिंग जो चल्ला मुरमुगांव पोर्टान तो टोटल स्टॉप जावपाचो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसप. विसो उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वेंचणुको दोळ्या मुखार दवरून सरकारान वेगवेगळ्या खात्यांनी नोकर भरती चालू केल्ल्याचो आरोप महिला काँग्रेसीन केला. पासपोर्ट कार्यालयाच्या उक्तावणा वेल्यान महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमान खासदार नरेंद्र सावयकराचेर टिका केल्या. पळयात. आदी नोकर भरती जाहीर करप आनी मागीर आचारसंहिता लागतकीर ती रद्द करप अशें करून तुमी कोणाच्या दोळ्यांक उदक लावपाक सोदतात असो प्रश्नय महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनो विचारता. पळयात ते कितें म्हणटा ती. जे फाटल्या दिसांनी साऊथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट ऑफिसांनी पोस्ट काडिल्ली आसा सुमार 140 पोस्ट काडल्या फॉर LDC म्हणून. हाजेर म्हाका सांगपाक आसा की महिला काँग्रेस ऑफ गोवा हाजेर निशेध करता आनी अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो इज अ बर्निंग इश्यू इन गोवा. कितले तरी भुरग्यांनी सुमार 24,669 भुरग्यांनी एप्लाय केले पोस्टा खातीर 140 पोस्टा खातीर. आनी ते भुरगे कोण जे भुरगे आवय बापूय पोटाक मारून तांकां अधोघात केल्ले आसा MBBS केल्ले आसा MBA केल्ले आसा. सो व्हडले फ्रंट रँकींग जे पोजिशनाचेर आसपाक जाय त्या भुरग्यांनी देखून LDC आयज एप्लाय केला पोस्टाक. हेजेर दाखोवन दिता की गव्हर्मेंट खंय तरी फेल जाला जॉब दिवपाक. वी आर गोईंग इन टू बाय इलेक्शन्स. मांद्रे इलेक्शन जावपाचें आसा शिरोडा जावपाचें आसा आतां म्हापसा जातलें तशेंच लोकसभा नॉर्थ आनी सावथ जावपा आसा. आनी जेन्ना इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट जाता तेन्ना ही इलेक्शन ऑटोमॅटिकली हे पोस्ट आसा ते स्क्रॅप जाता. सो हूम दे आर ट्रायंग टू आय वॉश. बाबा म्हाका एक सांग सावयकर बाब तुवें केलें पासपोर्टाचें ऑफिस इनॉग्रेशन बरें केलें चल सावथ गोंयच्या लोकांनी त्रास जातालो पूण दुसऱ्या वाटेन म्हाका तुका विचारपाचें आसा तुमकां जॉब जनरेट करपाक जायना. पर्रीकर फेल टू जनरेट जॉब BJP फेल टू जनरेट जॉब. यू बींग द MP you all failed to generate the jobs for the youth of Goa. That's why you all have come with a passport office so that सावथातले उरल्या ते भुरगे देखून पोर्चुगीज पासपोर्ट करून आनी पासपोर्ट करून भायर वचचे काय म्हणून. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. भारतीय सैनिकांचेर जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो काँग्रेसीन निशेध केलो. तेच बरोबर महिला काँग्रेसी वांगडाच रुमडामळाच्या थळाव्या लोकांनी मेणवात मोर्चा काडून ह्या आत्मघाती हल्ल्याचो निशेध केलो. पळयात पुराय बातमी. आमचे भितर राजकीय मतभेद आसतले पूण देशा आड जावपी कारवायांच्या विरोधात आमी सरकारा वांगडा उबे रावतले अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा. मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर एकठांय येवन काँग्रेसीन हे घडणुकेचो निशेध केलो. आमची पॉलिटिकल झगडे आसा ते आमी पॉलिटिकल फिल्डार करतले पूण ह्या ज्या वेळार आमच्या देशाचेर हल्लो जाता तेन्ना आमी सगळे एक थंय कितें जावपाक जाय आशिल्लें कितें जालें कितें चुकलां तें आतां ना. सद्या आमचो एटॅक ह्या टॅररिस्टाचेर आनी पाकिस्तानाक आमी सगळे युनायटेड मॅसेज धाडटले
की भारताचे सगळे नागरिक एकान एक नागरिक हे आमी पाकिस्तानाच्या ह्या कार्यवाहीक आमी ओपोज करतात. जो गव्हर्मेंट करतलो त्या गव्हर्मेंटाक आमचो सपोर्ट आसतलो, गव्हर्मेंटाक पूर्ण सपोर्ट आसतलो आनी ज्या फॅमिलींक सॅक्रिफायस जाला त्या फॅमिली बरोबर आयज काँग्रेस पार्टी आनी सगळे ओपोजिशन पार्टी रावतले. महिला काँग्रेसीन आयतारा मडगांवां पाकिस्तानच्या विरोधात रॅली काढून भारतीय सैनिकांचेर जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो निषेध केलो. काँग्रेस पक्ष आयज हांगा सगळे जमिल्ले आसा निषेध करपाक. आयज ज्या सैनिकांनी आमकां लागून देशा खातीर जो आपलो जीव भेटयला आणि पाकिस्तानाचेर आमी निषेध करतात आणि ही कॅन्डल लायट रॅली आमी काडटात बिकॉज वी कंडेम द अटॅक डन ऑन 49 जवान्स इन पुलवामा. मजगती दवल्लेच्या लोकांनी मेणवात मोर्चा काढून भारतीय सैनिकांचेर जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो निषेध केलो. पळयात. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर आणि रमेश नायक रावत. आयतारा जाल्ले वेर्णाचे ग्रामसभेत ओपन एअर हॉल बांदपाच्या विशयाचेर कसलीच चर्चा जाली ना. पंचायत कोर्टात हे विशीं केस चालू आशिल्ल्यान ह्या विशयाचेर चर्चा जाली ना अशें सरपंचान सांगलें. पूण दोंगर कातरपाच्या आनी बायोडायवर्सिटी समिती स्थापन करपाच्या विशयाचेर चर्चा जाली. ओपन एअर हॉल बांदपा खातीर संबंधितान सादर केल्लीं कागदपत्रां सारकी नात अशें थळाव्यांचें म्हणणें. तशेंच हो विशय ग्रामसभेत चर्चेक घेवं नाकात अशी सुचोवणी पंचायत संचालकान तांकां केल्ली अशें सरपंचान सांगलें. We have been fighting this issue for the last 6 months and trying to take it up at various meetings. This letter was to prove how every document is illegal. We inverted this request of matters to be put before the Gram Sabha on the 11th of February, but they just walked off. They refused. They said that the matter was sub judice. We do not understand this and we are going to protest. We have a hill cutting issue which is still unsolved. We have a biodiversity committee which has to be put into place. Like, okay, we need to note down what is happening in our village. We need to take care of these things. Okay? And we told the panchayat, we are with them. The issue is not about discussing with panchayat. We are with the panchayat. But when we work together and we keep all illegalities out, we can move ahead. What they say, only if citizens complain, we will act. It's wrong. They are elected bodies, they are the elected representatives, and as per the panchayat rules, they are also supposed to take care of the village. वयर एक 150 हे आहा प्लॉट आहा आनी थिंगा कितें इलिगलिटी चलत म्हणून तेणी कंप्लेन केल्लें. जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन कोण कंप्लेन केलें आनी आमी इन्स्पेक्शनाक गेले आनी हो कंप्लेन थिंग ना जालो आनी आमचे कडेन मागीर परतून येयले. मागीर ते ओनरान आमचे कडेन नर्सरी झाड रोवपाचें आमचे कडेन परमिशन मागिल्लें. आमी नर्सरी म्हणून आमी ताका परमिशन ग्रँट केलो आनी ते इश्यू म्हणटा ते ग्रामसभा घेवपा जायना. कंप्लेन कोणाली इलिगल ग्रामसभा म्हणजे आमगेली एक डेव्हलपमेंट करपाचें. हिंग कितें जाता थोडे ते डेव्हलपमेंट कांय करून आमची गांवची मत सगळो फूट जाताय आनी ते जो ओपन एअराचो इश्यू DDP चलता. वेर्णेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. कर्नाटक रायचुरातल्या करवापुरात श्रीपाद श्रीवल्लभ देवस्थानाच्या 8 दिसांच्या दिंडी सप्ताहाची निकतीच सांगता जाली. पितांपुरम हे श्रीपाद श्रीवल्लभाचे जल्मस्थळ, करवपूर हे तांचे कार्यक्षेत्र. दर वर्सा थंय पालखी भोंवडायतात. कर्नाटक तशेंच गोंयचे शेकड्यांनी भक्त हे नाम दिंडीक उपस्थिती लायतात. 8 दिसांच्या ह्या दिंडी उत्सवात भक्तगणा वांगडा खासदार श्रीपाद नायकानय हजेरी लायली. पळयात दिंडी उत्सवाची कांय खिणचित्रां. श्रीपाद श्री वल्लभ देवस्थानाच्या आवारात वडाचे झाड, औदुंबराचे पोरणे झाड तशेंच एक होरी आसा. तांकांय धर्मीक म्हत्व आसा.
नामदिंडी थंयच जाली. बायलांनी फुगडी घालून आपल्यो भावना उक्तायल्यो. शेकड्यांनी भाविकांनी दर्शन घेत सुवाळ्याचो लाव घेतलो. पळयात. वर्ष पद्धतीप्रमाणे श्रीपाद शिवल्लभाच्या या पवित्र स्थानांक तुळवपुरात आज वार्षिक नामसप्ताहाची सांगाता जाता. गेली कित्येक वर्षां गोंयसून ही वारी हांगा येता आनी म्हाका ह्या वारयेक जवळ जवळ 50 वर्सां पेक्षा जास्त वर्सां जाली. पांडुबाबा हे संत श्रेष्ठ आनी हांगा तपस्या केली आनी हांगसरली महती जी आहा गोंयच्या लोकांक सांगली आनी दर वर्सा ते अशे पद्दतीची वारी घेवन हांगा येताले. ही वारी अजून कंटिन्यू उरली आनी ही श्रीपाद शिवल्लभाची भक्ती जी आसा ती गोंया पर्यंत बरे रितीन पावली. थंय एक श्रीपाद शिवल्लभाचें मंदीर मोठें मंदीर उबें जालें आनी ही परंपरा अजुनूय चालू आसा. जे भक्तगण आसा मडगांव संपूर्ण गोंयांतले हे आजच्या ह्या नामसप्ताहाच्या निमित्तान 24 तासाच्या नामसप्ताहाच्या निमित्तान जवळ 8 दिसांची वारी करतात. कुर्वपूरच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. इंडियन सुपर लिगाच्या प्ले ऑफात आपली सुवात निश्चित करपा खातीर FC गोवाक फाल्यांचे मॅचीत बरो खेळ करचो पडटलो. FC गोवा पंगडान आतां मेरेन बरो खेळ केला. ह्या फुडें तांकां तांच्या खेळांत सातत्य दवरचें पडटलें. आतां मेरेनच्या 15 मॅची उपरांत 28 गुणां सयत FC गोवाचो पंगड गुण तक्त्यांत दुसऱ्या पावंड्यार पावला. सोमारा फातोड्डेच्या नेहरू स्टेडियमार जावपी मॅचीत केरळा ब्लास्टर्सचें आव्हान पेलपा खातीर FC गोवाचो पंगड सज्ज जाला. फाटल्या 5 मॅचींनी FC गोवा पंगडान बऱ्या खेळाचें प्रदर्शन केलां. हे देखदिणे कामगिरीचे ताकीचेरूच गोंयचो पंगड इंडियन सुपर लिगाच्या जेतेपदाचो प्रमुख दावेदार जाला. बिरेस्तार जाल्ले मॅचीत एटीकेक 3-0 गोलान हारोवन FC गोवान SILांतले तांचें आव्हान संपुश्टांत हाडलें. केरळा ब्लास्टर्स पंगडा आड जावपी मॅचीच्या आदीं FC गोवाच्या प्रशिक्षकान आयतारा पत्रकार परिशद घेतली. नव्या प्रशिक्षकाच्या मार्गदर्शना खाला केरळान आतां मेरेन बरो खेळ केला, पूण तांचें आव्हान पेलपाक आमचो पंगड पुरायपणान सज्ज आसा अशें FC गोवाचो प्रशिक्षक सेर्गियो लॉबेरोन सांगलें. I'm happy because one of my goals towards that decision was improving the defense. I think we have achieved it. The feelings I'm getting is positive because of the way we are achieving things. I think you don't have to add any pressure to the players. The only thing you have to do is get them motivated, but through excitement, by excitement. गोंयचो पंगड केरळाच्या पंगडा परस बरो आसा. गुणतकटेंत तांचे केरळा परस चड गुण आसात, पूण हाचो अर्थ असो जायना की फाल्यांची मॅच ते जिखतले अशें केरळाचो प्रशिक्षक नेलो विंगाडान सांगलें. In beginning, I was feeling like sadness in the players. So it was a sad team because the results, of course, were not good. And I was telling players, look, we can training well, we can have the best players, but if we don't bring happiness for trainings, transporting this happiness for the games, we cannot win. Go as 11 good players, and also in the bench, many players that are in the bench of Go, they could play in the other teams, in the other teams of this Indian Super League. So it means the squad of Goa is very strong and they have solutions on the bench. Goa is better than us, so the difference of the points, the classification, show that. So it means Goa now is better than us, but to be better now doesn't mean they will win the game. So what you can expect our team? Compact, well organized, but no fear. It's only a game. When you have the ball, we will attack. We will go. When we lose the ball, we have to react. When we lose the ball, we have to be aggressive in a good way. ह्या आदी कोची जाल्ले मॅचीत FC गोवान केरळाक 3-1 गोलान हारयल्लो. गोंयचो पंगड जिखतलो काय केरळा तांच्या पराभवाचो बदलो घेतलो हें फाल्यांचे मॅची उपरांतच कळटलें. बांबोळेच्या एथलेटिक्स स्टेडियमा वयल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.